प्रधान नरेंद्र मोदीजी आज एक बरी स्कीम लॉन्च करपाची आसात। ही स्किमीचें नाव जावन आसा धन धान्य कृषी योजना। तर आयच्या कृषी योजनेच्या उद्घाटन समारंभाच्या निमतान आमी आयज हांगा हो प्रोग्राम घडोवन हाडले कडेन आसा आनी आमच्या प्रोग्रामाक आमचे मदीं उपस्थित आसात गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री, ह्या भागाचे आमदार आणि आताचे PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत सर, या इन्स्टिट्यूशनाचे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बाब शिवराम गांवकर, डेप्टी कलेक्टर बाय गांवकर, माझे इतर ऑफिसर्स, लाईन डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स आसा, बँक ऑफिसर्स आसा, हांगा जमले सगळे पत्रकार भाव आणि शेतकार भयणीनो आणि भावांनो। तुमकां खबर आसतली आमच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्यो कितल्योश्यो स्किम्स आसा आणि ह्यो स्किम्स इतली पॉप्युलर जाल्ले कडेन आसा की ह्या स्किमीचो आमचे देशाचे प्रधानमंत्री आणि आमच्या देशाचे कृषी मंत्री प्रामुख्यान सामके मन लावन किंवा इंटरेस्ट घेवन तेजो न्याय घेता। खंयची तरी स्कीम कशी इम्प्लिमेंट जाता, ती शेतकऱ्यांपर्यंत कशी पावता, शेतकऱ्यांक कसो फायदो जाता हे ते जातीन सामके लक्ष घालून पळयता। तुमकां खबर आसतले आमच्या देशाच्या प्रायम मिनिस्टरान सांगला की आत्मनिर्भर भारत, प्रायम मिनिस्टरान एक घोषणा केली की आत्मनिर्भर भारत, आणि त्याच्याच पावलार पावल दवरून आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी बी घोषणा केली की आमचे गोंय बी त्याच पावलाचेर वचपाक जाय आणि आमी स्वयंपूर्ण गोंय हो प्रोग्राम राबयता। तुमकां खबर आसतली स्वयंपूर्ण गोंय हो प्रोग्राम राबयता आसतना आमी खंयचोच घटक आमी सोडले कडेन ना। आमी म्हाका दिसता सगळ्यो आमच्यो गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाच्यो स्किम्स, सगळ्यो डिपार्टमेंटाच्यो स्किम्स आमी सगळ्या तळगांवांक, सगळे बारीकांतल्या बारीक लोकांपर्यंत पावोवपाचें आमी काम करता। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या बाबतीत जर पळयलें जाल्यार आमी एग्रीकल्चराच्यो सुद्दां चडांत चड स्किम्स आमी गांवां बारीक लोकांपर्यंत पावयता आणि चड करून आमी बायलांपर्यंत पावयता। तुमकां खबर आसतलें की प्रत्येक फॅमिलीक बायल जर सक्षम जाली, बायल जर सॅटिस्फाय जाली जाल्यारच त्या फॅमिलीचो उद्धार जाता, फॅमिली मुखार वचपाक येता। सो आमचो फोकस आसा की बायलांचेर चड फोकस करप। आयची स्कीम आसा पळय न्ही, ही स्कीम अख्ख्या भारत देशा बरोबर साधारण 100 डिस्ट्रिक्ट, 100 जिल्हे सिलेक्ट केले कडेन आसा आणि गोंयांतल्यान हो साऊथ गोवा हो एक डिस्ट्रिक्ट ह्या स्किमीच्या अंडर सिलेक्ट केला। आता ह्या स्किमीचो उद्दिष्ट आसा की ही जिल्लो सिलेक्ट करता आसतना एक क्रायटेरिया दवरली की ज्या जिल्ल्यांक प्रोडक्शन कमी आसा, म्हळ्यार आमी कितें म्हणपाक शकता की आमचें प्रोडक्शन मातशें कमी आसा, आनी सपोज जर इलो फोर्स मारलो एग्रीकल्चरान, जर आमी फोर्स मारलो, आमी थोडो विचार करून जर एग्रीकल्चरान काम केलें, आमी कितें म्हणटा की सायंटिफीक फार्मिंग, शास्त्रीय पद्दतीन आमी फार्मिंग करपाक जाय, तशी जर केलें जाल्यार आमी आमचें इनकम आनीकय वाडोवपाक शकता। आनी हें इनकम वाडयता आसतना प्रधानमंत्र्यान आमकां डायरेक्शन दिला पयलीं त्या प्रमाणे इतर जी पळय लायन डिपार्टमेंट आसा, म्हळ्यार आमची गोंयची बाकीची सगळी डिपार्टमेंट आसा, ह्या सगळी डिपार्टमेंटां बरोबर घेवन, फॉर एक्झाम्पल सांगपाचें जाल्यार डेरी डिपार्टमेंट म्हणा, मागीर फिशरीज डिपार्टमेंट, म्हळ्यार कशें आसा प्रत्येक डिपार्टमेंटा मार्फत आमी शेतकारांक किंवा बारीकांतल्या बारीक लोकांक, आमच्या नागरिकांक आमी आमच्यो सगळ्यो डिपार्टमेंटाच्यो स्किम्स दिवप, सगळ्यो येवजणी दिवप आणि आमचें जें पळय राहणीमान आसा तें सुदारप, तें वयर काडप आणि आमचें इनकम जें आसा तें वाडोवप, मल्टिप्लाय करप, हो ह्या स्किमीचो उद्दिश्ट आसा। ही स्कीम जी आसा ती फुडलीं 6 वर्सां चलतली आणि ह्या स्किमीच्या अंडर साधारण म्हाका दिसता 1 लाख कितले तरी 1,44 कोटी पयशे जे आसा हे येणाऱ्या 6 वर्साच्या काळात या प्रत्येक डिस्ट्रिक्टा भितर खर्च केले वयतले। तर आयच्या स्किमीच्या उक्तावणाच्या निमतान आमचे मदीं आमचे कामत सर आसात, तांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे विकसित भारताचे स्वप्न घेऊन मुखार वता आणि हे स्वप्न मुखार वता आसतना तांच्या दोळे मुखार एक घटक महत्वाचो आसा, तो म्हणजे शेतकरी। भारत हो कृषी प्रधान देश असे म्हणून वळख आसा। हळूहळू कृषी कडेन वचपाचें यंग जनरेशन कमी जावपाक लागलें। कित्याक कमी जावपाक लागलें? हांव मार्केटिंग बोर्डाचो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्डाचो 16 वर्सां मेंबर आशिल्लो, तातूंतलो 12 वर्सां हांव चेअरमॅन आशिल्लो।
आणि चेअरमॅन म्हणून हांव सगळ्या राज्यांनी प्रॅक्टिकली भोवला, आमच्या मिटींग जाताल्यो, इंटरॅक्शन जाता. आनी हांव आतां संदिपा सांगतालो केरळा सारक्या राज्यांत एक ल्हानसो प्लॉट जाचे 30 ते 40 माड आसा, शेतकऱ्याचे ल्हानशें घर, शेतकरी 2-4 भुरग्यां, एक 10 गायो, इतले सांबाळून तो आपलो संसार चलयता आनी भुरग्यांक एज्युकेशन दिवन इंजिनियर आनी दोतोर करता. हे केरळाचे पिक्चर आमी केरळा गांवांत, केरळा स्टेटीन गेल्यार आमकां दिसता. गोंयांत अनफॉर्च्युनेटली ऑर फॉर्च्युनेटली शेतकऱ्यां भितर 2 क्लास आसा. यू हॅव मार्जिनल फार्मर्स, जो शेतीचे पोट भरता, शेतीचे उत्पन्न जर ताजे माल प्रायस मेळना जाल्यार तो त्रासा पडपाचे. दुसरो शेतकरी आसा तो मातसो आमी ताका लँडलॉर्ड म्हणटा किंवा भाटकार म्हणटा, तशें जो जाका तांक आसता, होल्डिंग कॅपॅसिटी आसता. नाल्ल समज पडले, 50,000 नाल्ल भाटकाराक पडले, शेतकऱ्याक पडले आनी नाल्लाचो प्रायस ना, ताका नाल्ल विकून ताजे इन्कम हे करपाची गरज ना. ताजे कडेन गुडांव आसा, तो नाल्ल गुडावनात दवरता, प्रायस मेळटा तेन्ना विकता. अशे 2 कॅटेगरी फार्मर्साच्यो गोंयांत आसा. हातूंत शेतकऱ्याचे मार्जिनल फार्मर्स पळय जे आहा तांकां चड हेल्पाची गरज आसता. म्हणजे गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी किंवा एग्रीकल्चराच्यो स्किमी आसता पळय, दे आर फोकस ऑन एग्रीकल्चरल फार्मर्स. म्हजो एक PA आशिल्लो प्रकाश वेळीप म्हणून, मोल्लपिल्ला गांवचो, ताका लागून हांव ताजे घरा कडेन खूब फावटी चवथीक वतालो, पावला घरा कडेन, तो म्हाका गांव दाखोवपाक वता. त्या लोकांनी शेती जगयली अशें हांव प्रामाणीकपणान म्हणजे पळयतकीर त्या भागांत, काही भागांनी हांव भोंवलो तेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें गोंयांत जर खरी शेती जर जगली, उरली जाल्यार त्या मार्जिनल फार्मराक. कारण ते जे पिकयतात ते मार्केट करपाक भोंवतात, तांकां मार्केट आमी ज्या पद्दतीन दिवपाक जाय. हांव केन्नाय म्हणटा की आनी आतां आज म्हज्या हाताक मातशी ऑथॉरिटी आसा आनी हांव डेफिनेटली ते पळय पुलीस स्टेशना मुखार बी बसतात, तांकां शेल्टर करून दितलो हें हांवें ठरयलां. हांवें ऑलरेडी म्युनिसिपालिटीक सांगलां ओल्ड बस स्टँड आसा तो डेव्हलप करया, तांकां सगळ्या ग्रावंड फ्लोराचेर खंय तरी कवर्ड शेल्टर दिवपाचें. ती आपल्या गांवांतल्यान थंय पिकोवन ते घेवन येता, चिबडां हाड कितें हाड आनी ते विकून ताजेर ते जगतात. अशें हांवें तांच्या घरांनी पळयलां. म्हाका एक इन्सिडेंट सांगता. हांव पावर मिनिस्टर आसतना एक वेळीपाचो एकलोच भुरगो लायन हेल्पर म्हणून डेली वेजीसाचेर म्हज्या डिपार्टमेंटाक काम करता, प्रताप सिंग राणू चीफ मिनिस्टर. तो लायटीच्या खांब्याचेर काम करता आसतना करंट बॅग फ्लो जालो आनी तो वयल्यान पडलो. दोतोरान हांवें ताका सांगलें की दोनी हात कापचे पडटा. आयताराक ताजे आवय बापूय म्हज्या घरा कडेन आयले, बाबा आमचें एकलोच काम, कशें करून ताजे हात चालू आसले. हांव डॉक्टर दीक्षिता कडेन उलयलो KLE हॉस्पिटलांत, ताका आमी अरेंज केली गाडी बिडी आनी ताका आमी हांगा धाडलो बेळगांवां. अनफॉर्च्युनेटली सकाळ फुडें म्हाका दीक्षिताचो फोन आयलो, आमी ताका हात ताजे सारवार करपाक शकना, आय एम व्हेरी सॉरी, दोनी हात कट करचे पडटले नाल्यार ते गँग्रीन वील स्प्रेड टू हीज हेड. दोनी हात हांवें कट केले, हाडलो ताका. हांव ताजे घरा कडेन गेलो. बापूय आवय, बापूय शेत रोयता, म्हणजे कितें भाजी आनी कितें कितें रोयता, चिबडां बिबडां अशें उत्पन्न घेता आनी कांयच ना. अर्निंग मेंबर हो एकलोच. ती रडपा लागली अक्षरशः. म्हाका त्या दिसा सामकें हांव कसलें सरकार चलयता अशें म्हाका दिसलें. पूण हांव राणे बरें गेलो, राण्याक सांगलें हांव म्हणटा तांच्या आवय बापायक कमिटमेंटूच जायना, ह्या भुरग्याक परमनंट करपाचो एक, आनी ह्या भुरग्याक मेकॅनायज हात घालपाचो. जो नवोच लॉन्च जालो राणो एग्री जालो. राणे काळीज तशें मोठे आशिल्ले मुख्यमंत्री आनी म्हणलें गो अहेड. आमी कॅबिनेटी गेले, डिसिजन घेतलें, ताका मेकॅनायज हात घालो. 4,75,000 तेन्ना आमकां पडले आनी ताका आमी परमनंट केलो आनी केपें हाजेर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक पोस्ट केलो. चवथीचे कडेन माटोळेचें सामान घेवन तो म्हज्या घरा कडेन आयलो. कसलेच पयशे घेना. हांव म्हणलें ना, देवाक फुकट कांयच पावना. आनी तागेलें सामान हांवें घेतलें. आज पर्यंत म्हजी गाडी ताज्या घरा कडेन वता आनी माटोळेचें सामान आज पर्यंत हांव ताज्या घरा कडल्यान विकत हाडटा. हांव कित्या खातीर सांगता इन्सिडंट की ताजे शेती करपाचें काम हांवें तेन्ना लागींच्यान पळयलां. म्हणजे अशे लोक थंय आसा त्या मोल्लेपिल्ला गांवांत, तुका खबर आसता अशें. सो हांकां खरो म्हटल्यार आदार जाता. आनी प्रायम मिनिस्टराचें स्वप्न आसा की विकसीत भारत जर पडटलो जाल्यार
प्रत्येक शेतकरी हो विकसीत जावपाक जाय. शेतकरी म्हणजे आमचो पाठीचो कोणो आसता पळय त्या भशेन ह्या देशाचो कोणो म्हणजे शेतकरी. जो पर्यंत शेतकरी आणि आमकां त्या गोंयांत व्हडलें काय ना, हांव हरियाणा गेला, पंजाबा गेला, हांव पळयलां शेतकरी म्हणजे कितें आनी शेतकरी कशे पद्दतीन क्रॉप घेता. 24 ने 12 म्हयने ताजे क्रॉप चालू आसता. कितें जालें कालच हांव एग्रीकल्चर मिनिस्टराक मेळ्ळो आनी कितें कामां लागून. ताका हांव सांगतालो तुम्ही माझे गोंयचें कितें नाल्ल नाल्लाचें प्रोडक्शन पयलीं भशेन जायना. नाल्लाचें प्रोडक्शन इन्क्रीज करपा खातीर किंवा आंबे आमचे मार्केट करपा खातीर आमचे खुबशे प्रोडक्ट आहा जे आमकांच खबर ना, आमच्या भुरग्यांक सुद्दां आयचे खबर ना अशें हांव मानता. कारांदे म्हणून येता तो कोणाक कितले भुरग्यांक खबर आसा म्हणून कारांदे म्हणजे ल्हान आसतना हांव कारांदे खावयताली. म्हणजे हेल्थ हाका आरोग्याक बरें, डायबिटीसाक बरें, अशे खुबश्यो वस्तू आसा ज्यो तुका ह्या मार्जिनल फार्मरां कडेन मेळटा ते रोयता. आणि म्हणून म्हाका दिसता ह्यो स्किमी फुडें आसता. ह्यो स्किमी प्रायम मिनिस्टराचें धोरण एग्रीकल्चर इज फोकल पॉयंट. इवन ताणें पयर आपल्या मन की बातांत पयर ताणें सांगलें बायलां द्रोण दिनी म्हणून वळखले वता. म्हणजे टॅक्नॉलॉजी आजून गांवांनी बायलो आतां द्रोणांतल्यान स्प्रेइंग करता, द्रोण वापरून. ही परिस्थिती आज ह्या देशांत आयल्या प्रधानमंत्र्याच्या हाका लागून. गोंयांत आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत एग्रीकल्चराक म्हत्व दिता. पयर सुद्दां ताणें ज्यो 2 बायलो परिक्रमा करून आयल्यो नेवल ऑफिसर्स तांकां प्रायम मिनिस्टरान मन की बातांत दाखयल्लें आमच्या मुखार हाडिल्ली. एक ती शिडीची बोट म्हणजे आदी मॅकॅनायज बोट न्ही, इंजीन नाशिल्ली बोट, ती घेवन जगाची परिक्रमा करून आयली. ती मोडले जाल्यार ताणीच रिपेअर करप, सगळें कितें जालें जाल्यार ताणी फेस करप, दर्यो रफ जालो जाल्यार ताणी तातूंतल्यान मार्ग काडप. त्या दोन्ही बायलांचो डॉक्टर प्रमोद सावंतान अमित शाहच्या हातांतल्यान पयर हांगा गोंयांत आयले तेन्ना सत्कार करून हाडलो. एक बायलांक एक मेसेज केली, सशक्त नारी सक्षम देश हे आमच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे स्पष्ट धोरण आसा. आणि म्हणूनच शेतीच्या क्षेत्रांत सुद्दां बायलो फाटल्यान उरपाक जायना. म्हणून लखपती दिदी, द्रोण दिदी ह्यो आतां सगळे कडेन आमकां पळोवपाक मेळटा. हांव एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन मागता की आज जी स्कीम लॉन्च जाता तातूंतल्यान 1.44 लाख क्रोड्स हे फुडले 5 वर्सां भितर स्पेंड जातले. प्रायम मिनिस्टर सुभादेव म्हणटालो की शेतकऱ्यांचे इन्कम वाडपाक जाय. ज्या दिसा शेतकऱ्याक बरें इन्कम जातलें, ज्या दिसा शेतकऱ्याचो एज्युकेटेड भुरगो म्हणटलो की पळय आपल्या बापायन इन्कम करून दाखयलें, तो भुरगो आपोआप शेती कडेन एट्रॅक्ट जाता. आणि म्हणूनच ह्यो ज्यो स्किमी हाडटा प्रायम मिनिस्टर हाजे फाटल्यान एक हेतू आसता की अत्यंत बऱ्या पद्दतीन शेतीचो वेवसाय करपाक शेतकऱ्याक मदत जावची. हो देश परत एकदा कृषी प्रधान देश जावचो हें स्वप्न दोळे मुक्त दवरून म्हणजे भारत विकसीत जालो आणि शेतकरी फाटल्यान उरलो अशें जावपाक जायना. हे दोळे मुखार दवरून प्रधानमंत्री वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी हाडटा आणि ताजो फायदो शेतकऱ्यांक जाता. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर संदीप काम करपी फिल्डांत हांव लागींच्यान पळयलां. ताजे आनी ताजी टीम ही आनी ह्यो सगळ्यो स्किमी आचरणांत हाडटा आसतना इम्प्लिमेंट करता आसतना शेतकऱ्यांक हेल्प करून तांकां समजून, कारण खुबशे शेतकरी अनएज्युकेटेड हांव पळयलां तांकां कांयच खबर नासता. म्हणजे ते बाबडे कश्ट करता, कसलेय कश्ट करपाक तयार आसता, पूण तांकां बाकीच्यो मॉडॅलिटीज आनी हें खबर नासता. आनी तुमी तांकां मातसो हेल्प करून गायड केलो जाल्यार नथींग लायक दॅट गोंयच्या शेतकऱ्यांक बरे दीस येतले अशें हांव मानतां. खातीर